नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। गोंयांत ख्रिश्चन धर्माचो प्रचार आनी प्रसाराचें माध्यम आशिल्ल्या राशोल किल्ल्याचे उरल्यात कांय अवशेश। पोर्तुगेजांनी काबीज केले उपरांत जाल्ली सेमिनारी। ह्या दायज थळाची करपाक जाय राखण, इतिहासकारांची मागणी। पटसंख्येच्या बाबतीत राज्यात आघाडेर। विठ्ठलापूर कारापूरची श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी मुळावी शाळा थारल्या देशांतली पहिली ग्रीन शाळा। वट्ट 307 विद्यार्थी घेतात शिक्षण। खासा रिपोर्ट। वडलेमोळ काकोडेचे जेनामिका पेरेरा जाले व्यावसायिक पायलट। वयाच्या 21व्या वर्सा जेनामिकान केले आपले सपन पुराय। बेतकी खांडोळाच्या तळेकार फॅमिलीन तिगोवन दवरल्या पुर्वजांनी सुरू केल्ली परंपरा। 400 लोक एकठांय येवन मनयतात चवथ। जम्मू काश्मीरातल्या रंबन जिल्ह्यातल्या एका गावात ढगफुटी। 7 जणांक मरण। घरां गेली व्हांवून। मजत कार्य सुरू। धारगळे हिट अँड रन। कारीन दिलो दुचाकी चलोवप्याक धपको। दुचाकी चलोवपी जखमी। कार चलोवप्यान घडणूक थळावयल्यान काडल्यो फुजो। फुडलो तपास सुरू। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। गोंयांत ख्रिश्चन धर्माचो प्रचार आनी प्रसार ज्या जाग्यावयल्यान जालो त्या राशोल किल्ल्याचे आता कांय अवशेश उरल्यात। पोर्तुगेजांनी काबीज केल्या उपरांत त्या किल्ल्याचे रुपांतरण धर्मसंस्थेत जाल्ले आनी हांगासूनच ख्रिस्ती धर्माचो प्रचार आनी प्रसार पुराय भारतांत जावपाक पाविल्लो। पळयात खासा रिपोर्ट। राशोल वाठाराची गोंयच्या ख्रिस्ती धर्माच्या इतिहासात महत्वाची नोंदणी आसा। राशोलचो फामाद किल्लो हो एका तेंपार बहमनी राजवटीन बांदिल्लो। त्या उपरांत विजयनगर सम्राट कृष्णदेवरायान तो ताब्यात घेतिल्लो आनी निमणे पोर्तुगेजांनी तो काबीज केल्लो। मुळात राशोल सेमिनारी हो मुस्लिम किल्लो आशिल्लो। इसवी सन 1576 पोर्तुगेजांनी या किल्ल्याचे चर्चित रूपांतरण केले आणि तेन्ना सावन पुराय भारतात आणि गोंया खातीर ख्रिस्ती धर्माचो प्रचार आणि प्रसार करपाक एक महत्वाची धर्मशिक्षण दिवपी संस्था जावपाक पावली। नमस्कार सगळ्यांक। आज आम्ही राशोल म्हणजे राय हे गावान आसा म्हणजे फाटल्यान जे आम्ही पळयतात ते राशोलचे किल्ल्याचे आर्क। किल्ल्याचे आर्क म्हणजे जे वैशिष्ट्य अशें आसा की हो राशोलचो किल्लो जो आसा तेका राशोल पोर्तुगीज करप्शन नेम तेका रासे बसून म्हणटात, तेका रायतुरे बसून म्हणटात। सो हो किल्लो जो आसा हेजी जी तटबंदी आसली म्हणजे जे फोर्ट वॉल आसले ते लांबचे लांब एक्सटेंड जावन कंप्लीट फोर्टिफाईड सिटी ही म्हणजे जशी ट्रॉय सिटी आशिल्ली तसो हो सिटी आशिल्ली आनी हातून भितर किल्लो आशिल्लो। हे किल्ल्याचे पयली बांदकाम जे इतिहास सांगता ते बहमनी सल्तनत म्हणजे बहमनी एम्पायर आसा त्या टायमाच्यान सुरवात जाल्ली। त्याच्या नंतर विजयनगर एम्पायर म्हणजे कृष्णदेवराय जो राजा आशिल्लो ताणें काबीज केली हो। त्याच्या नंतर पोर्तुगीजाच्या हातीन हो पडलो। आज जे आमकां जी आर्किटेक्चर जो दिसता तो पोर्तुगीज आर्किटेक्चर आसा आनी ही एक वास्तू जी आसा ती आमकां याद करता की 450 वर्सां जे गोंयान इतिहास जालो पोर्तुगीजाचो तातूंत भितर 200 ते 250 वर्सां मायज हो किल्ल्याचे अवशिश्ट आसा ते पोर्तुगीजाच्या हातीन उरले। हांगसरले उदक येताले आनी हांगासर शिड्यांच्यो बोटी लागताल्यो म्हणजे प्रोबेबली हो बंदर आशिल्लो। तुम्ही पळयतात तो हो राशोल किल्ल्याचो मुखेल दरवटो। एका तेंपार ह्याच दरवट्यांतल्यान लोक प्रवेश करताले, मात आता उरला तो फक्त ह्या दरवट्याचो अवशेष। हे अवशेष अजूनय लोकांची राखण करता असो भावार्थ थळावे मदीं आशिल्ल्याचे हांगा स्पष्ट दिसता। दिसती पडटा एका हांगा किल्ल्याचो दरवाजो आशिल्लो आनी एका आडांबो म्हणटात। पयलींच्या घरांनी आडांबो जो पळय घालतात डबल सिक्युरिटी सिस्टम तो आडांबो म्हणजे हांगा तो व्हडलो खांबे आसताले ते भितर घालताले आनी तो दरवाजो जो आशिल्लो किल्ल्याचो तो बंद उरतालो। आज कशें आसा की लोक धार्मीक दृश्टिकोनांतल्यान पळयले जाल्यार लोक हांगा आजुनूय नाल्ल दवरतात। राखणेक लागून लोक आजुनूय मानतात की हांगा तेंचो हांगा गांवचो जो राखणदार आसा तो राखणदार आजुनूय गांवाक संरक्षण करता, सांबाळटा। सो लोकांचो भावार्थूय बी ह्या किल्ल्याच्या दारान आसा आनी हो भावार्थ तसोच आमची हेरिटेजाचो भाग आनी गोंयकारपण जर आसा आमी हे भावार्थाचेर आमचे टिकला आनी अशेंच फुडें वळपाक जाय। हीच ती सुवात
हीच ती जुवारी न्हय जैसून छत्रपती संभाजी महाराज आणि रायात प्रवेश करून किल्ल्याचो ताबो घेतलो आणि फुडें तो मडगावच्या दिशेन वचपाक भायर सरलो. मजगती 1892च्या ऑक्टोबर महिन्यात स्वामी विवेकानंद आणि या राशोल सेमिनारीक भेट दिवन ख्रिस्ती धर्मशास्त्र आणि तत्वज्ञान समजून घेवपा खातीर हांगासर अभ्यास केलो. आयकात इतिहासकार योगेश नागवेकार कितें सांगतात ते. पोर्तुगीजा कडेन हो किल्लो आशिल्ले असताना छत्रपती संभाजी महाराज जे मराठ्यांचे राजा हे छत्रपती त्यांनी गोंयचेर जेन्ना हल्लो केलो तेन्ना राशोल ह्या किल्ल्याचेर ताणें हल्लो केलो आनी समुद्री तटांतल्यान ताणें एंट्री मारली. म्हणजे ही जी आमकां जुवारी नदी दिसता हांगासरल्यान ते भितर सरले आनी तांचे नेवल फ्लीट सगळे घेवन त्यांनी राशोलचेर हल्लो केलो आनी कितोशेच टायम हो किल्लो मराठ्यांच्या हातीन आशिल्लो. तशेंच हांगासरल्यान तेणी मडगांवां रायची तशेंच मडगांवां गेले. मडगांवाच्यान ते चांद्रा गेले. म्हणजे ह्या सायडी हो असो इतिहासीक स्थान जे जाग्यार मराठे बी भितर सरले आनी तांणी आपलो दम दाखयलो. महत्व अशें आसा स्वामी विवेकानंद जी बसून हांगा येवन रावन गेल्यात राय सेमिनारीन राशोल सेमिनारीन जी पाद्रीपण शिकपाची सेमिनारी पोर्तुगीजांनी बांदली. आयज जरी हो किल्लो पुरायेन उबो नासलो ताचे सेमिनारीत रुपांतरण जाल्लें असलें तरी गोंयच्या क्रिस्ती धर्म आनी संस्कृतीच्या इतिहासाची गवाय दिवपी ह्या राशोल किल्ल्याची वळख सदाकाळ उरतली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. विठ्ठलापूर कारापूरची श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी मुळावी शाळा फकत पटसंख्येच्या बाबतीतूच आघाडीर ना जाल्यार शिक्षण आणि मुळाव्या साधन सुविधांच्या बाबतीतूय ही शाळा हेर शाळांच्या बाबतीत खूप फुडें आसा. देशातली पहिली ग्रीन शाळा म्हणून ह्या शाळेन नामना जोडल्या. पळयात पळय बातमी. विठ्ठलापूरची शाळा ही देशातली पहिली ग्रीन शाळा आसा. 2 वर्सां पयलीं हे शाळेक हो मान मेळ्ळा. एकेवटेन इंग्रजीचे आक्रमण आनी हेर कांय कारणांक लागून मराठी माध्यमाच्या प्राथमीक शाळांचेर हावळ आयल्या. मात विठ्ठलापूरची ही शाळा पटसंख्येचे बाबतीतूय सुरवातीपासूनच आघाडीर आसा. पूर्व प्राथमिक विभागात 88 मेळून चालू शिक्षणीक वर्सा हे शाळेत 307 विद्यार्थी शिकतात. हे शाळेत सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध असतानाच हे शाळेत संस्कारमय शिक्षण दितात. देखून पालकांचो शाळेवयलो विश्वास वाढला. या वर्षी आमच्या शाळेत 307 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर पूर्व प्राथमिक विभागातील पटसंख्या 88 आहे. आमच्या शाळेतील विविध उपक्रमामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास तसेच मूल्ये वाढलेली आहेत. तसेच पूर्व प्राथमिक पटसंख्येत यंदा लक्षणीय अशी वाढ झालेली आहे. दरवर्षी प्रज्ञाशोध परीक्षेत आमच्या विद्यार्थ्यांना सातत्याने यश मिळत असते आणि याचे श्रेय आमच्या शिक्षकांच्या परिश्रमाला जाते. आम्ही विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण देतो. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याला अनुभवातून शिक्षणाद्वारे स्वतःच्या पद्धतीने विकसित होण्यासाठी व्यासपीठ देतो. गणित आणि विज्ञान प्रयोगशाळा विकसित करणे हा आमचा भावी संकल्प आहे. शाळेला सर्जनशील शिक्षणाचे केंद्र बनवणे हे आमचे प्रमुख ध्येय आहे. आमच्या पालक शिक्षक संघटनेचा तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीचा आम्हाला नेहमीच पाठिंबा मिळत असतो. त्या व्यतिरिक्त
आम्ही सामाजिक घटकांना देखील शैक्षणिक कार्यात नियमितपणे सहभागी करून घेत असतो. आमची ही जी शाळा आसा ही शाळा ग्रीन शाळा पळकडी जाता. तशेंच आमी हे शाळेन विविध कार्यक्रम करता आनी ते सगळे आमचे प्रथम दर्जाचे कार्यक्रम आसता. आमचे शाळेन जे सगळे कितें जाता, आमचे स्पोर्ट्स आसा, आमचे गॅदरींग आसता, आमचे प्रत्येक ऑकेजनाचेर आमचे जे कितें कार्यक्रम आसता ते सगळेच बऱ्यापैकी आनी फेमस अशें आसा. इवन आमची दिंडी आसता, दिंडी आमी शाळेच्यान विठ्ठल मंदिर मेरेन वयता, थंयसर रिंगण घालता आनी प्रत्येक कडेन आमचे सगळे आकर्शण आसतात. अशी गोव्याची पहिली ग्रीन शाळा आहे आणि सर्वाधिक पटसंख्या असलेली शाळा आहे. त्यामुळे या शाळेचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. लांब लांबून इथे मुलं येतात. होंडा, कारापूर, हाऊसिंग बोर्ड, साखळी सगळ्या परिसरातून, जवळपासच्या परिसरातून इथे मुलं येतात. शिक्षक वर्ग खूप छान आहे. कुठलाही कॉम्पिटिशन असो, कुठल्याही कार्यक्रम असो, मुलांना नेहमी प्रोत्साहन देतात. फक्त आणि मेन म्हणजे सगळ्या मुलांना प्रोत्साहन देतात जे थोडे शिकायला थोडेसे स्लो येताना रेमेडियल क्लासेस म्हणा, प्रज्ञाशोधची तयारी म्हणा, हे सगळं करण्यात शिक्षकांचा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे. सध्या मी शालेय व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष आहे. गेली 14 वर्ष मी या शाळेमध्ये कार्यरत आहे. एक पालक म्हणून जबाबदार, पालक शिक्षक संघटनेचा सदस्य, अधिक पालक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष यानंतर मी जवळजवळ 8 वर्ष इथे होतो आणि आता माझ्यावरती पालक शिक्षक संघटनेची जबाबदारी होतीच, पण आता मी शालेय व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष झालेलो आहे. आणि येणाऱ्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये ह्या शाळेला जे काय करता येईल, सेवा करता येईल ती मी करणारच आहे. त्याचप्रमाणे ही जी शाळा आहे ती सध्या आता गोव्यामध्ये आघाडीची शाळा आहेच, पण आमचं उद्दिष्ट असं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये ही शाळा भारतातील आघाडीची शाळा व्हावी, यासाठी आमचे प्रयत्न असणार आहेत. आणि ह्या शाळेला कसं आहे की जवळजवळ सर्व मेन श्रेय हे शाळेचं कसं आहे की जे ह्या शाळेचे पालक आहेत, जे विश्वासाने आपल्या पाल्याला या शाळेमध्ये घालतात, त्यांना सर्वात मोठं श्रेय जातं. त्याच्यानंतर शिक्षिका आहेत, त्याच विश्वासाने त्या मुलाला शिकवतात. प्लस अधिक कसं आहे की या भागातले म्हणजे पंचकृषी जे नागरिक आहेत त्यांचाही सहभाग या पूर्ण कुठलाही कार्यक्रम या शाळेचा असतो. त्याचप्रमाणे इकडचे पंचायत सदस्य, सरपंच, आमदार म्हणा, तसेच मुख्यमंत्री यांचाही सहभाग आणि सहकार्य खूप मोठ्या प्रमाणात असते. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवड आणि जिद्द असल्यार मनीस आपले ध्येय कशेंय गाठपाक शकता. इत्साशक्तीच्या बळग्यार मनीस मळबातूय उडपाक शकता. हय, ही कामगिरी करून दाखयल्या व्हडलेमळ काकोडेच्या जेनामिका पेरेरान. वयाच्या 21व्या वर्सा जेनामिकान आपले सपन पुराय केला. ते व्यावसायिक पायलट जाला. पळयात खासा रिपोर्ट. व्हडलेमळ काकोडेचे हे जेनामिक परेरा. जेनामिकाक ल्हानपणासावन पायलट जावपाची खूब आवड आशिल्ली. हे ताचे सपन वयाच्या 21व्या वर्सा पुराय जाले. पायलट जावपा खातीर ताका आवय बापूय, चुलत भावान मजत आनी सहकार्य केला. जिवितांत ध्येय गाठपाक जाय जाल्यार खूब मेहनत घेवची पडटा, अशें जेनामिका सांगता. पायलट म्हळ्यार हांव ल्हान आसतनाचो म्हगेलें एक ड्रीम आहलें, म्हळ्यार कोत्तोलें म्हणून. मात 10th कोन्न सायन्स स्ट्रीम घेयल्ली हांवें. सायन्स स्ट्रीम घेयली, मात 11th 12th केलें. तेजे उपरांत हांवें मात 6 म्हयने बॉम्बे ग्रावंड क्लासीस घेयल्ली. ग्रावंड क्लासीस घेवन मागीर म्हगे फ्लायंग स्कुलान हांवें एडमिशन घेयलें आनी मागीर थिंगा कोर्स कंप्लीट करपाक 2.5 years गेली मुगेली. सो थिंगा मातशें लायक जे म्हळ्यार स्ट्रगल पडले, कितें मातशें वयर सकयल जातालें, केन्ना फ्लायंग बंद जातालें, वेदर आसतालो आनी कितें आसतालें. सो ते रावतालीं आमी सगळीं लायक जातोलें केन्ना कंप्लीट जातोलें. सो आतां फायनली कंप्लीट जालां तें मातशें म्हळ्यार एक पाट बिलीव जायना अजून, लायक खऱ्यांनी जाला. अजून दिसता अजून ट्रेनींग चालूच आहा. थोड्या दिसांना परतून वयतलें हॉस्टेलान आनी करतलें. पूण आतां म्हळ्यार खऱ्यांनी जाला तें मातशें बिलीव जावपाक हें जाता. फायनान्शियल म्हळ्यार म्हगे मामान डॅडानूच केला सगळें फायनान्शियल सपोर्ट. मोरल सपोर्ट म्हळ्यार म्हगे फॅमिली आयली, की म्हगे भयणो, मागीर म्हगेलो कजन तो बी नेवी ऑफिसर आहलो. सो तेगेले खूब म्हाका गायड म्हळ्यार तेणें गायड खूब केलें म्हाका. सो तेगेले आहलें म्हाका एअरफोर्सान जॉयन जावपा, बट म्हगेली हायट बीन आसोना आनी हांव क्लासीस घाता. सो तेका लागोन तें जायना आसलें. सो तेका लागोन हांव कमर्शियल हितू गेलें, पूण तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो तितू.
ही सगळी म्हजी फॅमिली फ्रेंड्स. चली पायलट जाल्ल्यान हो आमचे खातीर खुशालकायेचो खीण. जिणेंत कितें तरी करून दाखोवन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचें नांव व्हड करचें अशें जनामिकाचे आवय बापूय सांगतात. आमच्या फॅमिलीक सगळ्यांक उर्बा आनी खुशालकाचो मोमेंट तो आनी हांव गर्व करता म्हगे चेडवाचेर कित्याक ताणें आपलें एम्बिशन कितें आसलें तें सक्सेस केलें आनी आमकां एक प्रावड मोमेंट दिलें ताणें. दिसता एक उर्बा अशें दिसता आनी उमेद दिसता हांव तेगे धाडा म्हणून. ते म्हगे चेडूं म्हणून हांव तेका धाडा म्हणून म्हाका एक उमेद अशी दिसता आनी हेच भशेन सगळ्यांनी भुरग्यांनी आपल्या पेरंट्साचें मन जिखून घेवचें आनी तेंचें नांव वयर काडचें ही म्हजी इच्छा आसा सगळ्या युथा पर्यंत. म्हाका एकदम उर्बा येता मुगे चेडूं पायलट म्हूण. कित्याक हेज्या पयलीं आमी खंय वयता तेन्ना पायलटाचो म्हणजे पायलट म्हूण खुशाल जातालीं. आतां मुगेल्या घरान मुगे चेडूं पायलट जालां म्हाका भरपूर एक हें जाता उर्बा येता. तुमकां कशें करून सपोर्ट दिलो तेका? आमी सपोर्ट म्हणल्यार चड सपोर्ट मुगे घोवागे फायनान्सा सायडीन आनी आमगे सपोर्ट म्हणजे जेन्ना ते हूंय एग्जाम दिवपा वयताले हैदराबाद वयताले, दिल्ली वयताले, बॉम्बे वयताले, हरियाणा वयताले तेन्ना आमी तेजे बाराबर आसतालीं. इयत्ता 10वेच्यान जनामिकान वेवसायीक पायलट जावपाचें मनात थारायिल्लें आनी जिद्दीन ताणें हें करून दाखयलें अशें ताचो चुलत भाव सांगता. म्हाका ताणें आपणे एम्बिशन शी वॉज इन 10th standard. Then सांगलें she wants to become a commercial pilot. And the only thing I told her, just be self-determined and self-motivated. Thought I had a quality like Kelmurti, she was self-motivated. She had a determination to do it for herself. Now this training needs physical stability as well as mental stableness, which she has done at a great extent. She is calm, she is composed and willing to learn new things. In addition, she is very good in academics. When I was taking her coaching, I remember she used to solve her word problems very easily. And somewhere, all her academics have supported her along with her determination to achieve her targets. And right now, I see her. I'm a proud brother to see her as a commercial pilot. गोमंतक टीव्ही खातीर काकोडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. बेतकी खांडोळाच्या तळेकार कुटुंबातले 400 परस चड लोक अजून मेरेन एकठांय येवन चवथ मनयतात. कामा निमतान वेगवेगळ्या वाठारांत रावले असले तरी अजून मेरेन तांच्या पुर्वजांनी सुरू केल्ली परंपरा अजून मेरेन तिगोवन दवरल्या. पळोवया तळेकार फॅमिलीचो गणपती. आताच्या आधुनिक काळात एकठांय येवन चवथ कोण मनोवपाक पळयनात, पूण बेतकी खांडोळाचे तळेकार कुटुंब एकठांय येवन चवथ मनयतात. वट्ट 400 लोक एकठांय येवन गणपतीची 5 दीस उमेदीन सेवा करतात. कामा निमतान वेगवेगळ्या वाठारांनी रावपी तळेकार फॅमिलीच्या लोकांनी तांच्या जाणट्यांनी सुरू केल्ली परंपरा अजून तिगोवन दवरल्यात. परंपरा तिगोवन दवरप हे दर एकल्याचे कर्तव्य अशें तळेकार फॅमिलीतले लोक सांगतात. ती पुजता तुम्ही फॅमिली? सगळं लोक येतात. कितलो अंदाजे लोक आसा तुमचो फॅमिली? 4:30 सुमार जाणार. 4:30 म्हणजे आम्ही कितें करता येता वयता आमात एकाच रावता. चवथी दिसा दर वर्सा दर वर्सा एकाच रावता. 5 दीस 5 दिसच गणपती. 5 दीस तळेकार फॅमिली. आणि रांदपाची बीन कितें मागीर? रांदपाक हे सगळीं जाणां येतात रांदतात. जेवणाक पयशे काडटा आमी. कितें पडटा ते आमी पयशे काडटा आनी सगळे जाण पयशे बरे उमेदीन दितात आनी करताय बी. आनी मागीर जे सुनो बी येता पळय आमचे कडेन कितें जायना. हे सुनो आमचे येता पळय सगळे करता. जबाबदारी घेवन सकाळीं फुडें सारवण पयर सगळें करून मागीर रांदपाची तयारी. मागीर घरा वयता न्हाता. घरां खूब आसा सगळ्यांक घरान. मागीर येता न्हाता आनी मागीर लागता रांदूंक येता पयत्याची सगळी. हो फॅमिलीचो तुमचो एकूच गणपती? कितले जाण आसा तुमी? आमी खूब लोक दर वर्सा पुजता? वार्षिक 5 दीस आनी सगळ्यांक ताज्या बऱ्या पद्दतीन करता. सगळें भजन भजन आरती तुमचेच भुरगे? सांगणार कोणी येता, भायले येता. बरो वाटता. एकूच हो गणपती पुजपाचें कारण कितें आसा? एकूच गणपती पुजपाचें कारण ते जाड्यान करून पुजता.
जाणटेल्या प्रमाणे ती परंपरा सुरू दवरल्या. कोणी दवरला पयलीं जाणटेले हांगा दवरला झाला परत तुजी घाली परत हांगा धाडटाले. हे तुजी घालून मागीर तो वापरला ते दवरला काड तर आमचे तळेकर कुटुंबीय सार्वजनिक गणेश गणपती सजरे करता हांगासर तेन्ना आमी सगळीं मेळून एकामेकाक सहकार्य करता. तर थोडी 10 जाणां अशी शिंपा बसता, 10 जाणां कातपा बसता आनी अशें करून सगळीं जाणां मेळून मिसळून आमी आमचे गणेशाचो साजरे करता. 5 दीस ते हे आसता तेंचो. हय, अशी आमी कमिटी घातलेली आसा बायलां खातीर. अशी सगळीं बायलां मेळून 8 जाणां अशी 5 दिसां कमिटी घातलेली आसा. दर वर्सा कमिटी काडटा. हय. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश चारी. जम्मू काश्मीरच्या रामबन जिल्ह्यातल्या एका गावात ढगफुटी जाल्ल्यान 7 जाणांक मरण आयलें. जाल्यार रामबन जिल्ह्याच्या मुख्यालयासावन 25 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या दोंगरी भागात ही ढगफुटी जाली. तशेंच मोठ्या प्रमाणात लोकांची घरां व्हांवून गेल्यात. मजत कार्य सुरू आसा. शेनवारा धारगळे हिट अँड रन अपघातान दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान वचपी कारीन दुचाकीक धडक दिवन घडणूक थळावयल्यान फुजो काडल्यो. ह्या अपघातान गौरेश धारगळकर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केला. पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन फुडलो तपास करतात. नमस्कार. धारगळ हांगासर गौरेश धारगळकर हो 25 वर्साचो भुरगो रस्तो क्रॉस करून वयतालो आणि त्याच वेळार एक 4 चाकी कार GA08AA 5735 ही गाडी हायवेतल्यान म्हापसा सायटीन वयताली तेन्नाच ह्या भुरग्याचेर धडक बसली आणि हो भुरगो गंभीर जखमी जालो. तेका सुरवेक म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचाराक व्हेलो पूण थंयच्यान बांबोळी ताका शिफ्ट केल्लो आसा. ताची प्रकृती चिंताजनक आसा. घटनेस्थळी पेडणे पोलिसांनी धाव घेवन घटनेचो पंचनामो केला. कार चालक ताब्यान घेतले अशें आमचे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांणी सांगला. फुडील तपास तेच करत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. सगळीकडेन चवथीची उमेद फाकिल्ली आसतनाच पावसान धुमशणां घाल्यात. देखून चवथीच्या बाजाराचेर खास करून फोग विक्रीचेर व्हडलो परिणाम जाला. पावसाक लागून अंदू माराणे शेळयल्यात. अंदू सुमार 50% फोगाची विक्री उणी जाल्या अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. इको फ्रेंडली चवथीची संकल्पना आनी दुसरे वटेन पावसाक लागून हो परिणाम जाला अशें दुकानदार ह्या वेळार उलयताले. मार्केट बरें आसा पूण पावसाचे पावसान मातशें खूबच मार्केटाक त्रास करता. गिरायकाची जी ओड आसली हेवटेन येवपाची हेवटेन तेवटेन मातशी पसरली तेन्ना त्या व्यापाऱ्यांक मातसो खूबच खबर बसली. 25 म्हणजे कितले पर्सेंट डेव्हलप विक्री साधारण तुका एक 25 ते 30% कमी जाली. आता तू म्हाका 9, 10, 11 म्हणजे आजून वर्सा कस्टमर ना कस्टमर येवपाक तयार आसा पूण पावसाक सगळें आडयलें न्ही. लोकांनी मागीर कशें तरी हॉटेल टोटेल करून बागोवची करून घेतलेलो आणि आता कितें आशा आसा आनी आतां अशें कांय ना. फटाक्यांचे कशे डिमांड आहा? खूब कमी आहा पावसाक लागून कमी आसा. पावसान लावपाक लोकांक आणि फाटल्या 5 वर्साच्यान मातशें कमीच जाला. कमी जाला फटाके तर शहरान बी सामकेच कमी जाता. इको फ्रेंडली चवथ खेड्यापाड्यान बी मातशें चलता. अंदू मातशें पावसाची ठोकर पडली. पावसान सामकीच ठोकर बसली. ऑगस्टान चतुर्थी आयले कारणान पावसाची मातशें ठोकर बसलेली आसता. म्हणजे फटाके सामकेच डावन जाला. सामकें डावन जाला.
50% काहीच ना 50% सेल आहे. हे 7 नंबर आणि पुढे अशा बी ना लोकांची खरेदी ही पहिलीच असता. लोक मागे भायर सराना असले व्यस्त असतात. दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर पुजिल्ल्या गणपती कडेन अंदू पृथ्वी प्रदक्षिणा हो देखावो केला. हो देखावो गणेश भक्तांक आकर्षित करता. तो पळोवपाक गणेश भक्त गर्दी करतात. दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाची दर वर्सा इको फ्रेंडली सजावट तसेच देखावो करतात. ओनू केल्लो देखाव तर गणेश भक्तांचो आकर्षण थारला. देखावो पळोवपाक गणेश भक्त गर्दी करतात. पळयात देखाव्याची खीण चित्रां. दर वर्सा प्रमाण दिवचले एक चित्रकार श्याम तिरुवे हांणी चित्राचे प्रदर्शन मांडला. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस मनोहर पर्रीकर आणि आताचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची चित्रां लेगीत गणेश भक्तांक आकर्षित करता. दिवचलच्या पोलीस स्टेशनाचेर आसा. दिवचलच्या पोलीस स्टेशनाचेर वर्साच्या वर्सा अप्रतिम देखाव साजरे करतात. यंदा तेंचे गणेश पृथ्वी प्रदक्षिणा हो उत्कृष्ट देखाव साजरो करतात. ते पळोवपाक लोक खूप पयसून बसून येतात आनी तेचे कौतुक करतात. तशेंच हांवें अंदू चित्रां काडलेलीं आहा. तितूंतले तेतून मनोहर पर्रीकर गोंयाचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आणि आताचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांची उत्कृष्ट चित्रां काडलेली. ती पळोवन लोक म्हाका भरपूर प्रोत्साहन दितात. आणि हे म्हाका सांगल्यार दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर कितले वर्सां जाली चित्रां करतात? दिवचलच्या पुलिसाचे हांव 35 वर्सां जालीं हांव चित्रां सादर करता. आणि तेची सजावटूय दर वर्सा करता. हय आणि बरी असता. बरी आसता. सजावट एकदम बरी आसता पुलीस स्टेशनाची. म्हणजे पर्यावरण पूरक सजावट उत्कृष्ट केल्ली आसता. आणि हो न्हू केला तो पुराणकालीन देखावो. पुराणकालीन पृथ्वी प्रदर्शनाचो देखाव साजरो केल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे घरात आगमन म्हणजे आनंदाला उधाण. करण्या उपासना मनोभावे श्री गणेशाची. हवीच सात्विक पूजोपयोगी उत्पादने सनातनची. सनातनची सात्विक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या सुपर मार्केटला भेट द्या. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबी. चवथ ही आमकां गोंयकारां खातीर सामकी उर्बा हाडपी, उत्साह निर्माण करपी अशी परब. इतलीं वर्सां आमी चवथ मनयतात. पोर्तुगेज काळांतय लोकांनी लिपून चवथ मनयली. आज ती सामके मोठ्या उल्हासान, सामके मोठ्या भक्तीन आमची ही चवथ आसता. आमी मित्रांक मेळटले, सोयऱ्यांक मेळटले. सगळे कडेन आनंदाचें वातावरण पातळुया. गोंयांत शांतिकाय हाडुया. गोंय सामकें भरभराटीक व्हरुया. विघ्न हारपी गणपती, गणरायाची ही भक्ती. जिणेत हाडटा शक्ती, पेटोवया फुलवाती. चवथीची परबी. गणपती बाप्पा मोरया.
चवथ हो आमचो गोंयकारांचो व्हडा उमेदीचो आनी आवडटो सण. मात्र चवथीचे जे नातें आसा ते ह्या निसर्गाशी खूब जोडलेले आसा. जैव विविधताय कशें सांबाळप हाचो संदेश दिवपी सण म्हटल्यार आमची चवथ. आतां गणपती मातयेची गणपतीची आमी मुर्ती पुजता, तेच बरोबर वयर माटोळी लायता जाचेर वेगवेगळी फळां फुलां हातून आमी माटोळी सजयतात आनी वेगवेगळे निसर्गाशी संबंद आशिल्ले घटक आमी ह्या चवथीन ताचें पुजन करून अशा तरेन आमी ही चवथ जी आसा ती साजरी करता. आनी हाचेरूच भासाभास करपा खातीर